Today is indeed a very proud moment for Goa. We have gathered here for the release of a postal stamp honoring a unique form of Goan art and culture, the world-famous Konkani Tiyat. This is probably unique in the history of Indian Post and definitely unique in the history of Goa. I now request Shri H.C. Agarwal, Chief Postmaster General, Maharashtra Circle, Mumbai, on the release of this commemorative postal stamp on the Goan Tiyat. तियात संवनाचा एक वेगळी तोरेची कला आणि मुझ्यान सांगूंक जाता की तियात्रा असली कला आणि खंयच्याच जाग्यार आमकां पडूंक फकत गोंयकार आसात थंयच. तियात एक खिरीत कला आणि तो जावन आसा एक प्रोफेशनल आर्टिस्टांचो उजोमे. कोणाचो कोण्या मावशेचो 3 तियात्र ताणें बरोवन माचयेर हाडल्यात. मिंगेल रॉड, एंथनी मॅन्डिस, जस्टिन वास, मिस जुली, एम बॉयर, क्लारा, जोसेफिन हांच्या वांगडा ताणें माचयेर आपली कला सादर केल्या. मारियो बेनिदीस, कॉस्टांतिनो, बंकिकुमार, सिल्वेस्ट हांच्या तियात्रांनी ते माचयेर वावुरल्यात. कला अकादमीच्या तियात्र स्पर्धेंत इनाम जोडपी तियात्रांत ताणें वांटो घेतला. मिंगेल डायस हाणें 10 वर्सांचे पिरायेर तियात्र माचयेर पावल दवरलें. भुरगेपणासावन कॉमेडी भुमिका करून आनी कांतारां गावून ताणें पालक सोबयलो. बायलांच्यो भुमिकाय ताणें तियात्रांत केल्या. मेस्त्री लुईस सतुतीन कॉटा. जल्म 29 नोव्हेंबर 1938. नांव असले संगीतकार. 10 वर्सांचे पिरायेर पारोकियल स्कूल सांताक्रूज हांगा संगीताचे मळावे शिकप घेवन सुरवात केली. एंथनी गॅब्रिएल फेर्नांडीस. जल्म 27 सप्टेंबर 1940. ताणें तियात्र बरोवन दिग्दर्शीत करून आनी भुमिका करून कोंकणी तियात्र पालकाची सेवा केल्या. भुरगेपणांत इस्कॉलांत भुमिका करून शाबासकी जोडपी ह्या कलाकारान सुरवातेक नाटकुली बरयल्यात. उपरांत तियात्र बरोवंक सुरवात केल्या. 1963 वर्सा ताणें आपलो पयलो तियात्र इनोसेंटपण बरोवन माचयेर हाडलो. बोवानेस टॉमाजीन बाब कार्दोस. जल्म 14 एप्रिल 1946. मूळ नांव लॅम्बर्ट थॉमस कार्दोस, पूण सगळ्यात ताका टॉमाजीन कार्दोस म्हूण वळखतात. 11 वर्सांचे पिरायेर 1957 वर्सा ताणें तियात्र माचयेर पावल घातलें. फाटल्या 60 वर्सांक तियात्राच्या मळार ताणें जायतीं नॉवलां घडयल्यात. ताणें 37 तियात्र बरोवन माचयेर हाडल्यात. 32 तियात्र कॉम्पिटिशनांनी भाग घेतला. ताच्या कला मोगी पंगडाक 11 फावटी पयले, 5 फावटी दुसरे, 4 फावटी तिसरे आनी 3 फावटी उमेद वाडोवपी इनामां. त्या शिवाय टॉमाजीन कार्दोसाक बेस्ट स्क्रिप्टा खातीर 12, बेस्ट डायरेक्टर म्हूण 10 फावटी कला अकादमीचे पुरस्कार फावो जाले. ताणें 7 ऑडिओ आल्बम्स निर्माण केल्यात. इंग्लीश भाशेंत ड्रामा द वर्डिक्ट, स्वीट पॉयझन, युनायटेड वी स्टँड दिग्दर्शीत करून माचयेर हाडल्यात. कोंकणी भाशेंत मळार ताणें म्हत्वाचें योगदान दिलें. कविता, मोटवी कथा, लेख, नाटकुली, तियात्र, गितां, कांतारां आदी साहित्य रचलां. ताणें कोंकणींत 28 आनी इंग्लीश भाशेंत 2 पुस्तकां उजवाडाक हाडल्यात. ताणें मांडो रचल्यात, गायल्यात आनी इनामांय जोडल्यात. भौशीक मळार ताचें म्हत्वाचें योगदान आसा. तेवदोर आल्वारेस किओ म्हूण तांकां आमी वळखतात. जल्म 9 नोव्हेंबर 1947. साळगांवान गांवांत जल्मलो. तांकां तियात्र माचयेर किओ ह्या नांवानूच वळखतात. फांकीमंत संगीतकार. ताणें आल्फ्रेड रोज, सी आल्वारेस, जो रोज, प्रिन्स जॅकब, मिलाग्रीस, प्रेम कुमार, थॉमस कामिलो. जल्म 17 नोव्हेंबर 1947. पेन द फ्रांस ह्या गांवांत. तियात्र माचयेर टी ब्रिटन ह्या नांवान ताका वळखतात.
एक कांतोरिस्ट म्हूण ताणें नांव जोडलां. ती ब्रिटन पयलेच फावट भावार्थाचे सोत ह्या क्रूज कमिलो हांच्या तियात्रान 1970 वर्सां माचयेर आयले. आमी चुकले हो तियात्र ताणें स्वता बरोवन भोमानीस फ्रांसीस झेवियर फेर्नांडीस, फ्रांसीस de मांद्रे. जल्म 3 डिसेंबर 1951. सद्याक मुदलो माज मांद्रे हांगासर रावतात. हाणें 12 तियात्र बरयल्यात. कोण जाय दुस्मान, सासमाय सोपनेता, मिलाग्रेस फेर्नांडीस. जल्म 25 ऑक्टोबर 1954. मिलाग्रेस de फातोडा ह्या माचयेवेल्या नांवान ताणें तियात्र माचयेर वावर केला. रुई फिग्रेदो हांच्या तियात्रांत नुस्तेकार एकांतार पयलेच फावटी गायल्यान ताण बरी शाबासकी जोडली. ते जायत्या तियात्रिस्टांच्या तियात्रांनी भुमिका करून पावले. सीझर de मेलो फुडले सत्कार मूर्ती. जल्म 12 एप्रिल 1956. कोंकणी माचयेर मील मेल नेल पोंगड घडपी ह्या तियात्र कलाकारान मेल हे माचयेवेलें नांव घेवन वावर केला. कोंकणी तियात्र मळार तियात्र बरोवन दिग्दर्शीत करून कांतारां गावूंक आनी भुमिका करून ताणें तियात्र माचयेक योगदान दिलां. सीझर de मेलो हाणें 1976 वर्सा कोण किरिमिदोर हो तियात्र बरोवन माचयेर हाडलो. ताचे उपरांत काल आनी आयज काळी दोस्तोरेचे कायदे कोणाक केन्नाच घडचे ना, कितें तूं म्हजो, कोण जाय, किरिमिदराचो रस्तो, कोणूच नको, काळीच नासलेलो, काळो फातर, कलाकार अशे के अक्षरान सुरू करपी 14 तियात्र बरोवन दिग्दर्शीत करून माचयेर हाडल्यात. कला अकादमीच्या तियात्र स्पर्धेंत तांचे 4 तियात्रांक पयले, 4 तियात्रांक दुसरे जाल्यार 3 तियात्रांक तिसरें इनाम फावो जालां. Domingos Coelho, कॉमेडियन डॉन. जल्म 24 मार्च 1957. तियात्र पालकार ताणें कॉमेडियन डॉमिनिक ह्या नांवान वळखतात. डायरेक्टर ऑफ क्राफ्ट्समॅन ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हांगा ट्रेनिंग आनी प्लेसमेंट ऑफिसर कशे ते निवृत्त जाल्यात. भुरगेपणी इस्कॉलांत आसतना ताणें पात्री आनी एक अंकी नाटकुलेंनी नाट्यकला मळार प्रवेश केलो. 9वेच्या वर्गांत आसतना ताणें आपलो पयलो तियात्र बरोवन तियात्र लेखनाक सुरवात केली. पॅट्रिक डोराल, मानुएल फेर्नांडीस हांच्या तियात्रांनी भुमिका केल्या उपरांत 1996 वर्सा ताणें स्वताचे तियात्र वेवसायीक पालकार दाखोवंक सुरू केलें. उजवाडांत काडून 9 म्हयने, सुका फुलार पोस्टां काटे, रुपे मागार मागिनाय, मोग मोगांची जीन ग्लोरिया डिसोजा फुडले सत्कार मूर्ती. जल्म 15 डिसेंबर 1963. फाटली 18 वर्सां तियात्र माचयेर भुमिका करून आनी कांतारां गांवांत ताणें कोंकणी तियात्र पालक सोबयला. जीन ग्लोरिया डिसोजा पयलेच फावटी गव्हर्मेंट वॉक हॉल ह्या जेरी डिसोजाच्या तियात्रांत माचयेर आयले. ताचे उपरांत विलियम de Courtois, डॉमिनिक कार्वाल, मिलिंद बांदा, डॉल्फिन लॉड्रिक्स, जॉन डायस, एम पाशेको, पीटर बास, मायकल ग्रेचस, ब्रास de पार्रा, सेबी डिसोजा हांच्या तियात्रांनी भाग घेवन ताणें कोंकणी माची सोबयली. क्रिस्तांव देवान घडलेले, मनशान मोडले, बायलेची दादागिरी दवरत नाही, काजार सरकार पडटा, माळी, दिवो, रीण ह्या सारक्या सभा तियात्रांनी ताची भुमिका केल्या. कला अकादमी गोवा आयज तियात्र डे निमतान 12 मालगोड्या तियात्रिस्तांचो भोवमान केला. आनी 12 तियात्रिस्तांनी देव बरें करूं म्हणूंक जाय आसलें मुखार येवन. सगळे एकान एक आपण करता 12 जाण मुखार सरले. पूण हांवें तांकां सांगलें वेळ जाता, सगळ्यांक तुमीच बसात, हांवूच वेता आनी तुमच्या वतीन हांवूच दोन उतरां सांगता. दोनूच उतरां सांग म्हटलेलीं, हांव 3 सांगतलो. हांव 12 मालगोड्याच्या नांवान वर्सा वर्स भोवमान करून मालगोड्यांक हांगा लोकां मदें दवरतात, प्रोत्साहन दितात, तांचे काम केल्ल्या वतीन तांकां भोवमान दितात. हाका लागून कला अकादमी ऑफ गोवा हांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हे तियात्र 125 वर्सां पासून चलपाक चड